मॉर्निंग तुम्ही आता हांगसर आयल्या तर आमी मातशें मनन करूंक शिकया म्हणजे टू थिंक पूण मेडिटेट म्हणजे कितें मागणें करपाक एक वळ घेतली तर ताचेर मनन करपाक आतां आमी सगळीं जाणां तुमी आयकल्लें आसा म्हजे कडून की आमी आमची जी शक्ती आसा देवान दिलेली ती खूब जाग्यांचेर आसा पूण आमच्या ताळटांनी ती आसा हांगसर ह्या दोगूय जाग्यांचेर खूब शक्ती भायर सरता ती पॉझिटीव आमच्यान करून जाता कशी जेजूच्या नांवांत रावप तर आमचे सगळे भितरले नितळ निर्मळ जावन आमची शक्ती पॉझिटीव जावंक लागता तर ती हांवें तुमकां खूब फाटीं सांगलां ती गोडा करूंक जाय अशें तर आज धरीत जाल्यार कितें जाता ही शक्ती आमचे कुडींत घोवंक लागता आनी आमचे कुडींत खूब नेगेटीव एनर्जी दुसऱ्या जाग्यार म्हूण हातूंत आसा ती आमकां दूख दिता आमचें आंग अशें करूंक जायना आमकां आमचे पांय जायना आमची दोपरां आमचे फोटो आमची ह्यो पॅन्टाचे जाग्यार तिचोर हे भाशेन खूब जाग्याचेर ही नेगेटीव एनर्जी आसता तर ही नेगेटीव एनर्जी आमी जर काडूंक जाय जाल्यार आमी आमचे हात अशें जोडून तर आनी पार्ट स्ट्रेट धरूंक जाय सगळीं जाणां पार्ट स्ट्रेट धरात बसात सारकी आनी दोळे धांपात आनी पांय सकल हे एकामेकाचेर दवरिनाका सारके सरळ सकल हां वेरी गूड डोंट दिस थिंग हें करूं नाका एकामेकाचेर घाल नाका सारके सकल दवरात यू आर नॉट लिसनिंग टू मी तुमचे पांय सारके दवरत वयर कित्याक करनात तुमी सारके ते भाशेन करचें जाल्यार तुमकां फायदो मेळटलो न्ही हां हे हात अशें हात मुठयेन जोडून दवरूंक जाय हां मुठयेन दवरात पार्ट स्ट्रेट दवरात दोळे धांपात दोळे धांपले म्हणटच आमचे कुडीक आमी आजीर जावया आमची कूड घडीक रिलॅक्स ना टेन्शनान आसा तोंडो आसा रिलॅक्स करुया पांयाची बोटां आसा पळय ती रिलॅक्स जावनी ताळटां आनी खोंट आसा ती सारकी रिलॅक्स करप मागीर आमचे पोवट्यो दोनी सायडीन सारकी रिलॅक्स करात त्या जाग्याक सांगात रिलॅक्स जाय आयज आमकां देव सांगतलो आमी बेश्टीच चाबलो जावन फावना आमची दोपरां रिलॅक्स करात दोपरांनी आमच्या खूब नेगेटीव एनर्जी आसता मागीर आमच्यो जांगो आमची बसप पाटीचेर सकयली पाट मदली पाट आनी वयलो पाटीचो भाग रिलॅक्स जावनी आमची पोट आमचे हड्डे आमची भुजां रिलॅक्स करप आमची बोटांची आमच्या हाताची बोटां आनी ताळटां आमचे कोंपोर आनी बाकीचो हात आमचो जबडो जॉ आमचे गाल ओंठ नाक दोळे कान कपड माथे सारकी रिलॅक्स जाल्ली आसा
आमी टेन्शनान कित्याक आहा? कित्याक आमी सगळे आमचेर घेवन आमी जिवंक सोदता? ना, देवान आमकां घडोवन हाडलेली आसा आनी देव घडीत आसा, पूण आमी ताका सहकार करना. आमी आमकां जाय पळय तशी आमची चिंता आनी मागीर आमी ताका मानार करता आनी हे भाशेन म्हाका जाय ते भाशेन जाय म्हणून. पूण देवाक आमचें सगळें कितें म्हणून करूंक जाय? आमी देवा सगळीं कशीं आसूंक जाय? देवा कडून आमी शिकोवंक जाय. देवाक आमी सांगून आमी कशीं जावंक जाय पळय ती तो जाणो. परतेंच आमी जेजूक विचारूंक जाय, जेजू कशे भाशेन हांवें तुका सहकार करूंक जाय आनी तो आमकां सगळें पळयतलो. तर आमी रिलॅक्स जाली की ना, आतां आमच्या सुस्काराक आमी हाजेर जावया. आमची कूड आपशींच सुस्कार करता, आपशींच न्हय, देव जावन आसा आमचो सुस्कार. सगळे मोबायल मातशे बंद करात. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना देव आमचे पांयांची बोट आसा थंयसून तकले मेरेन बरोवन येता सुस्कारान. आनी सगळे आमचे सांदे, कुडीचे, मनाचे, आत्म्याचे, सगळे पावण्याचे हे शांतपणी आमी आतां देवाक हाजीर जावंक लागल्या. मातशें तें बंद करात कित्याक तुमी पळय. आतां आमी रिलॅक्स जाल्ले आसा, तर आमी सुस्कार घेतानाय रिलॅक्स जावया. दास्ती खोंती आसात पळय त्यो सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान भायर काडया. सुस्कार भायर काडटना भितरल्या भितर जेजू जेजू म्हणून भायर व्हडल्यान आवाज करचो न्हय, भितरल्यान करात. भितरल्यान जेजू सगळें दवरात. भितरल्यान हे परी जेजू सगळें दवरलें की ना, दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना जेजूचें बरेंपण अदीक आमचें सगळें भरोन येता. कित्याक आमचें सगळें तें जेजूचें नांव तें भायर काडिल्लें आसा. जेजूचें बरेंपण आतां आमचें सगळें भरोन येता. ताचें बरेंपण सदांच आमचें सगळें आसा, पूण आमी पातकाक लागून, आपल्यापणाक लागून तें दापून दवरता वो ताका बिलकूल जागो दिना. पूण सुस्कारांतल्यान आमी भायर हें सगळें काडलें की ना, आमची चिंतना आनी भावना जेजू अदीक आमचें सगळें भरोन येता. ती एक वस्त न्हय, वस्त वेगळीच. मातयेच्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो वेगळ्यो, चिंतना आमची वेगळीच, भावना आमची वेगळीच, ताका आकार ना, ही सगळी मनांतूच आसा. हे असलें आमी कित्याक म्हणून आमचें सगळें दवरता? हें सगळें जेजू सगळें दवरून तातूंतली आमकां सुटका मेळ्ळी. आनी पळयात, सगळीं आमची दुयेंसां सारकी नोकळीच जातली. खूब आमची दुयेंसां जीं आसात तीं आमच्या चिंतनाक आनी भावनाक लागून. चिंतनाक लागून आमची भावना उत्पन्न जाता आनी भावना भिरांत, राग, पुर्णाटकाय, अशीपण
बेजूक ही सगळी आमची भावना चिंतनाक लागूनच बंद जाता. ताका लागून आमची चिंतना आनी भावना जेजू सगळे सुस्कार भायर सोडटना जेजू म्हणून दवरली की ना ती काबार जातली. आनी हे भाशेन करीत रावून जाय कित्याक ताचें मूळ भितर आसता ते आमचे मदें रिगलेले आसता. जेजू सगळेंच फकत आमच्या तातूंतली सुटका मेळोवन आमचें जिवीत सुखांत जिवंक जाय. आनी ताचे कोठायन ह्या संवसारांत जियेतना सगळे प्रकारचे संकश्ट आमचे जेन्ना कोसळटात तेन्ना आमी भिवची ना. ही वादळां आमी ताचेर चलोन जेजू चलोवन गेलो ते भाशेन भावार्थान जेजूच्या एकवटान आमी चलोन वयतले आहा ती आमकां लागची ना. आनी लागली जाल्यार आमी ताका भिवची ना. हो धैर्य करेज आमचे मदें जेजू सगळें आमकां मेळटा. तो प्रत्येक सुस्काराक जेजून आमी बरोवन येता. जेजू जेजू म्हणून भितरल्या भितर ताचें सगळें दवरता. आनी पळयात अदीक आनी अदीक शांती आमकां मेळटलीच. आमी सारकें आतां दिल आसा कसलो तोंटो टेन्शन आमचे मदें ना. प्रत्येक वेळा जेजू जेन्ना आमचे कुडींत मनांत वखदां देता तो आमकां स्पर्श करता, तो आमकां तोखता आनी सगळें आमचे भितर जें बरें ना तितलें बरें करून काडटा. हो अनुभव घेवया. प्रत्येक सुस्काराक जेजू आमचे कुडींत मनांत वखदां दिवन आमकां सुटका दिता, एकोडी दिता. हें फकत भावार्थान घडटलें आनी ताचेर आमचो भरवसो आसत तो जाल्यार ताचें बरेंपण आमकां अदीक आनी अदीक अणभवूंक मेळटलें आनी ताचे प्रिती मोगान आमी जियेतले. तर आमी ताका एकवटून आसा. तर हे परी आमची सगळीं आतां इंतेसां आमी मनांत हाडया. आमी कित्याक पासून हांगसर आयिल्ले आसा? आमी कित्याक पासून हांगसर आयल्या? कितें म्हणून इंतेसां आसा? खूब जाणांनी म्हाका सांगलां की तांची इंतेसां सायबान शांती पावयल्या. ताका अर्गां दिवया जें आमकां मेळना त्या पासून आनी जें आमकां आजून जाय तें आमी ताचें सगळें मागून ताचे कडेन मागून तो आमकां फावो तें करतलो म्हणून हे खात्रीन जेजून आमकां सांगलें मागता तें मेळ्ळें म्हणून तुमी समजा आनी देवाक अर्गां दिया. हे परी आमी देवाक अर्गां दिवया. सारकें आमच्या काळ सांगता. असली आमची भितरली तयारी सदांच जावंक जाय. आनी हाका लागून रातची 5 मिनट न्हिदच्या आदीं जेजूक हे परी उठोवन घेतात आनी तुमकां बरी शांत चैन पडटली. पिल्लां पर्यंत घेवपाची गरज ना. पिल्लां घेता कित्याक ह्यो तोटो चिंतनाचो आनी भावनाचो इतलो आमचे मदें रुजलेलो आसा की आमच्यान बरे भशेन जिवंक जाय. हाका आमी म्हणटा मानसीक प्रॉब्लेम म्हणजे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स. मागीर आमचे नर्व आसा पळय त्यो बिगडटा. आमची चिंतना आसा ती सारकी आसना. जेजू आमकां प्रत्येकांक तूं आतां स्पर्श करून सुटका दिलाय त्या पासून आमी तुका देवनासता. आनी ह्या मिसान आतां आमी तुका अदीक खोलायेन अनुभव केल्या. जी मागणी आसात त्या सगळ्या मागण्याक आमी तयार जावन ती जाणवायेन आमी पुरगुटल्या, उचांतल्या.
आनी आमकां तूं आनिकूय बरेंपण दी. आनी जांणी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तितल्याय पासून आमी मागता ताकाय तूं बरेंपण फावो कर. ताकाय बरेंपण फावो कर. तर तुमची सगळी मागणी देसा मना धाडल्या उपरांत आतां आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. सगळीं जाणां तुमचे दोळे उक्ते करात आनी गायन आमी आतां घेवया. Page number 100, G8, Ye Jesu Amcha Sumya. सगळे सोमी येवन सुद्दां आनी ताचे सांगाता सगळे ताचे भक्त त्या दिसा पोरजोळटलो एक व्हड उजवाड. म्हजे भयणीनो भावो, आतां आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुन्याच्या क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो भावनो, आमी जाणो आमी कशे भाशेन दुसऱ्यांक बरें करचें आसतना वायट करता. केन्ना केन्नाय अशें आमी वायट स्थितीन जियेता. केन्ना केन्नाय आमी बरीं आसा पूण दुसरी वायट आसा. ती अशी राबता, ती कितें म्हणटा तें करतात, मागीर आमी अपवाद जाता. आनी ताका लागून आमी तांच्या पात्रांव. हातून आमकां कितें दिसून येता की आमचें जिवीत आमी जेजूचेर थिरावंक ना. जेजूचेर आमी तो थिरायत जाल्यार आमकां भितरल्यान घोटाय मेळटली. आमकां आमच्या चिंतनाक आनी भावनांक आजीर जावंक आनी दुसऱ्यांकूय. तर हे घोटायेन आमी जिवंक जाय, नाजाल्यार आमी वयल्या वयर तोरोंगता उफेता. तसलें जिवीत आमचें जावंक फावना. आनी असलें जायत तर आमी खुशाल आसचे ना. तात्पुरतें सगळें जावंक लागता. तोच वेळ मागीर जालें. तर ह्या वेळार खोलायेन आमचें जिवीत सारच्याक ही सगळीं आमची पातकां आसा पळय, हें पातक व्हडलें म्हणजे जेजूक आमी हाजीर जावन जिवंक ना. तो आमचे भितर आसा जाल्यार कित्याक म्हणून आमी हे भशेन जिवंक जाय. आमी खुशालकायेन धादोसकायेन जिवंक जाय. हाचे पयलें वाचप आमकां हें सगळें सांगचें. आनी आमी कोण? देवाची भुरगीं. आमी घडये पिरायेन व्हड जाय पूण आमी सगळीं जाणां भुरगीं. जशे भशेन एक आवयक आपली भुरगीं सदांच भुरगीं, ते भशेन आमी सगळीं जाणां बापाक आमच्या सदांच भुरगीं.
तो ह्या वेळार आमच्या पातकांची तूं दवरया ह्या पातकांची की आमी जेजुकाची जावं जिवंक ना वयल्या वयर जियेल्या आपल्यापणांत आमी जियेल्या तो दोळे धांपया आनी काळ सांगता हे मागणी आतां आमी अर्था बरीत म्हणजे ताचो अर्थ कितें आहा तो समजून ते उचारया सगळ्यां बरोबर म्हणया हांव पातकी सोय पळयता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सांगता मनांत चिंतून तोंडान विचारून पांय काडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो मोडो प्राण ह्या पासत घेवन सदांच मागे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता तकले बांदून आशिर्वाद घेवया सोर पुदेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों देवा सगळ्यांच्या रोसनारा तुजी सोडवण समेस्त मनशां खातीर म्हूण तुवें परगट केलें ही सोडवण दिवंक येतल्या तुज्या पुताच्या जल्माची मोहिमा बगूंक संतोशान आमी तोय राव अशें कर ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक बसून आतां आमी देवाचें उतर आयकुया इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं हें देवाचें उतर बरे भाशेन आयकुया इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप म्हजे पोरजे बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलयात आनी तिका उलो करून सांगात तिचे चाकरेचे दीस सोंपले तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें सगळ्यांक तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास्ट तिणें भोगली एक ताळो आड्डोता वरोण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात वरोण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमारो करून दवरात सगळीं फालकीं भरोन येवं दी दोर एक पोरवत आनी दोंगर कातरून सकल पडून दी सगळीं उंच कोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगरांचें मैदान जावं दी तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं एक ताळो हुकूम दिता परगट कर आनी हांवें परतीपाळ केलो
कितें परगूट करूं आख्खे मनशाकूळ म्हणल्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सोर्बेस्पराचो सुवास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल भावता. पूण देवाचें उतर सदांच तपता. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकाराक मूच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकाराक व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांतीपणे बोब मार. युदाच्या नोकरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सोर्बेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोळान सगळें आपल्या हातांत करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळीं शिमी ताचे फुड्यान बेतात. मेंढरांस राखणो कसो तो आपल्या इणाक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुरल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलेल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. म्हणुया, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें. परगटात तारण ताचें. जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजयात. सगळ्या पोरजांक पळयात. ताची कौतीक विजमिता. परमेश्वर कितलो व्हडतो. मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें भें धरचें. जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार. नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगळो आनंद भोगूंक. उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब भरला दर्या सागर. आयकून दी ताचो घुणघुण. जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. फळां सयत पिकाळ जमीन. गुरकोटूंक आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटूंक खुशाल भरीत. मुनसुबी प्रितमेची सगळी न्हीद संवसाराची. कर्जाची कोरच्याक झडटी. परमेश्वर ओबळे येता. जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. शुभ वर्तमाना खातीर उबी रावया. सुमयाचो दीस लागीं पावला. पळय आमची सोडवण करूंक तो येता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
परमेश्वर तुमचे सोबे आसूं मातेवा परमोळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें तुमकां कितें दिसता कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हंय दोंगराचेर सांडून हिंदांतली पेल्या सोदल्या तिका सोदूंक वेचना आनी हांव तुमकां खरेंच सांगता ती मेळ्ळी जाल्यार सांडून नासलेल्या न्हंयान शेळ्या परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता तेच बरी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलो जाल्यार स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक नाका जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान धाकटुल्या भितर एकूय इबाडलो जाल्यार स्वर्गीच्या बापाक नाका भयणीनो आनी भावनो आमी कोणाची भुरगीं पांय मायची पूण पांय मायन आमकां ह्या संवसारांत हाडूंक ना कितलीं जाणां ह्या दिसांनी म्हाका म्हणटालीं फादर आमचे पासून म्हान सगळें आमचें सारकें आहा पूण भुरगीं जायना हें देणें फकत देव दिता आनी खूब जाणांक हें देणें दिल्लें ती परवाच करिना गर्भपात करतात मान उडयतात भुरग्यांक हें सारकें न्हय कित्याक आमच्या वासनाक लागून आमी एकामेका बरोबर असले लैंगीक संबंद जोडटा आनी मागीर बिलकूल परवा करून ती आमकां धादोसकाय दिना तो मोग न्हय तातूंत फकत प्लेजर आसा मोग म्हणजे आमी श्रम घेवंक तयार आसा आमी गोश्ट घेवंक तयार आसा आनी पळयात जी कोण माय बाय आसा ती कितलो त्रास देतात भुरग्यां पासून दीस रात आवय पोट मोटें जाय जाल्या उपरांत ताका कितले प्रॉब्लेम आसा ते पयलीं प्रॉब्लेम आहा मागीर गर्भपात जाताना आनी कितलें दूख आसा पूण मागीर त्या भुरग्या पासून ती कितली आनंद जाता कितलीं जाणां मागीर तांकां भुरगें मेळिल्ल्या उपरांत खुशालकायेन ते भुरगे काडटात आनी सायबाचे पांय शिजोवतात तर ही भुरगीं देवाची आमची न्हय तांचो परमूस आमी करूंक जाय देवाक एकवटोन देवूच आमचे सगळे तांचो परमूस करता आमी तर आमचे वस्तुनी करीत जाल्यार आमी केन्नाच खुशाल आसचे ना कित्याक मागीर आमी कितें म्हणटा आमी तुजे पासून इतलें केलें आनी तूं अनुपकारी जालें आमकां सोडून तूं येताय आमकां ही परवा करिना अशें घडटलें पूण जेजूच्या एकवटान तर आमी सगळें करीत आमी खुशालकायेन आमचें जिवीत सारकेलें आतां आनी एक जाण जावंक जाय सगळ्याच वतीन आमी ताका एकवटोन रावना हाका लागून जी आमची चिंतना आमची भावना आसात ती जेजूच्या ताब्यांत केली की ना मागीर ही सगळी नपयत जाता आनी भितर आनी आहा ती भायर सरतात आनी ही परी आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन खरेपणी जेजूचो आमचें सगळें आसा तो आमचें सगळें आमच्या उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभव मेळटलोच आनी मागीर कितें जाता तांकां बरें दिसता हे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सांगलें तोय मुसांबूळ आसलो तोय ह्या संवसाराच्या वंदावणींत आपलें जिवीत सांगूंक सोदतालो इनासान ताका म्हणलें आरे बाबा हें हिंग घेवन वयता तूं आनी चोर मोतर तूं इबाडलो हे भाशेन कसलो आदार जाता कित्याक म्हणून तूं जियेताय तें ताका पयलें बरें लागूंक ना आनी तो ताका नाकारूंक लागलो पूण हळू हळू
त्याच्याच अनुभवांतल्यान ताका दिसूंक लागले हो कितें म्हणटालो पळय ते आनी खरेंच जावंक लागलें. तेन्ना ताचें मन उजवाडान आयलें आनी तो म्हणूंक लागलो तूं हें कित्याक लागून करता युनास? तो म्हणून लागलो हांव करिना, जेजू म्हजें सगळें करता. जेजू म्हजें सगळें करता आनी हें हांव तो शिकलेलो आसा. कशे भशेन हांवें खोल मागणी केली आनी ह्या मागण्यांतल्यान हें फळ म्हाका अनुभव मेळिल्लें आसा की हांव न्हय जेजू म्हजें सगळें करता. तेन्नाच की आमकां पासियेंस आसता. ताका लागून 3 वर्सां पर्यंत ताणें पासियेंस काडली. ताका तो बरो करतालो. तो ताचेर रागार जातालो फ्रांसीस, पूण ताणें ताका रागान केन्नाच कांयच म्हणूंक ना. ताका बरे भशेन समजून घेतालो. ही घोटाय मोगाची जेजूची जावन आसा आनी हे घोटायेन आमी आजून जिवंक लागूंक ना. पूण केन्ना जातलें जेन्ना आमी पूर्णपणे जेजूच्या ताब्यांत आमचें जिवीत करून ताणें आमकां घडोवन हाडूंक जाय. जशे भशेन आमी पळयात आमकां तर तरकारी करूंक जाय, ओ आमकां मांस रांदूंक जाय, ओ शीत करूंक जाय. कितें करता आमी? तें पयलें म्हणल्यार तूं साफ करता तांदूळ आनी मागीर तें सगळें काडलें म्हणटच मागीर तें आमी मातशें नितळ करता उदकान आनी मागीर तें उदकान घालून मागीर आमी दवरता. हें सोंपें जालें. आमकां तर वेळदूर करूंक जाय, तरकारी करूंक जाय जाल्यार ती पयलीं धुवताना आमी साफ करता, मागीर कातरता, मागीर ती हाडीन घालता. पयलीं म्हणल्यार त्यो आमी असो बाजार करता, तातूंत घालता. ते भशेन आसता. मागीर ती आपशींच तयार जाता. तेच भशेन मांस हाडलें म्हणटच मागीर तें कातरता आमी आनी ताका मसालो लायता आनी दवरता. बाकीचें मागीर दुसरें करता, तयारी करता. मागीर तें बरें उदक हें जाल्या उपरांत मॅरिनेट जाल्या उपरांत मागीर तें आमी उदकान घालता, ती हाडीन घालता, मातशें तें हें करता. ते भशेन आसता तें. ताका मेहनत लागता न्हय. मागीर तें जालें म्हणटच मागीर तो उजो आपशींच ताका शिजयता आनी तयार करता. हें मनांत धरात. आमी तर रातीक जेजूच्या एकवटान आमची जीत आनी भावना दवरली, तो आमकां सुटका दिता आनी तो आमचें सगळें वाडटा. आनी आमी न्हिदूंक गेलीं की ना 1 वर न्हय, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वरां पर्यंत तो आमचें सगळें आमकां घडोवन हाडटा. आनी सकाळीं उठलीं की ना आमी नवी मनशां. रातीक न्हिदोंक गेल्लीं ती न्हय, आतां आमी नवी मनशां. ताच्या एकवटान तर रावत जाल्यार दिसभर मागीर आमकां कांयच वायट लागचें. ताच्या एकवटान आमी जियेतल्या, जेजू आमी जातल्या. आनी क्रिस्तांव म्हणजे कितें? हेंच की आमी आमच्यो वस्तुकी न्हय, जेजूच्या एकवटान जेजूच जावन जियेता. तेन्ना आमकां इतली घोटाय आसतली. कसली घोटाय? आत्म्याची घोटाय, फुरसत ती आमकां ना जाल्यार मेळना. आमी फाट करून दिता. कितले जाणां म्हाका सांगता म्हाका राग भरपूर येता बाबा. कितें म्हणलें की जर इतलें चडटा आमकां राग. तो राग म्हणजे देंवचार तो आमचें जिवीत कंट्रोल करता. देंवचा रागाक जेजू 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 म्हणून प्रत्येक सुस्कारान भायर काडलो की ना दुसऱ्या सुस्कारान हो जागो आतां जेजूच्या बरेपणान मोगान भरून येता. परतून गेलें की ना जशे भशेन एक आणी आमी नितळ करता उदक घालून आनी खूब फाटी आमी ती उदकान साफ करता, मागीर साबू घालून बा तेच भशेन प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या नांवान भायर काडलें की ना नितळ निवड जातलें. आनी आयज पयले वाचपाक कितें तो आमकां मुजवण दिवंक येता. तो आमचें जिवीत बरे भशेन घडोवन हाडूंक सोदता. कित्याक आमी ताचेच सांदे. अरे आमच्या सांद्याक तर कितें जालें जाल्यार कितले आमी तरांचे त्रास घेना. तेच भशेन देव आमचो त्रास घेता. तो आमकां इतलो म्हणजे तो लागशिल्ल्यान आमकां पळयता. पूण आमचो सहकार जाय ताका. पूण तो आमच्या फाटल्यान येता. हें सगळें ताणें सांगलेलें आसा म्हाका. तो ह्या फुडें तूंच निर्णय कितें. तूं तर हे भशेन जेजूच्या एकवटान सारिनाय जाल्यार तूं तुजें जिवीत वगडायताय. तुकाच मागीर भुजण मेळची ना, तुकाच मागीर धादोसकाय मेळची ना. बेश्ट वयल्या वयर आमी आबाळ जाता आनी दुयेंतान
दुयेंसान पडोन आमचें जिवीत हे भाशेन आमी सारूंक लागला. हें करपाची गरज ना. जेजूच्या एकवटान रावया. आयज आमी एका सांताचें फेस्त सोडोवता. ताचें नांव जावन आसा निकलस. हाचें नांव मागीर बदललें आनी आमी ताका कशे भशेन वळखता जाणें, सांता क्लावस म्हणून. हो निकलस जावन आसा सांता क्लावस. हे भाशेन तें घडोवन आयलें. कितें जालें ताका? तो 343 वर्सां मेलो. हिच्या वर्सां ताचो जोर जालो 270 वर्सां. आनी ताच्या जिवितान कितें घडलें? तो एक दीस जेरुसलेम गेलो. जेजूचे स्वातेर वचोन आपूण अणभव घेतलो. आनी मागीर तो मागण्यांत आसलेलो आनी घरा परतून येतालो. आनी मायरा म्हणटा पळय त्या आसच्या मायनरान तो थंयसर गेलो. इगोर्जेन सकाळीं तो मागणें करून गेल्लो. ताका सगल्या लोकांनी भिरायलो आनी म्हणून लागलें तूं आतां बिशप जाल्लें. तो म्हणलो हांव बिशप कितें जातलो? ना, आमी अशें थारायल्लें की आमचो बिशप आतांच मेला. कोणूय तर इगोर्जेन पयलो हे ताका आमी बिशप करतले. आनी ताका बिशप केलो. हें पयलीं जालें. बिशप जाल्या उपरांत तो सगल्यांचो परामर्श करता. जेजूक एकवटो. जेजूच्या देसान तो गेल्लो. जेजू थंयसर आसलो जेरुसलेम. थंयसर ताणें आयिल्लो. तो सारको जेजूच्या मोगान लासून सगळ्यांचो परामर्श करतालो. ते एक जाण भुरगे विनाकारण ताका मारूंक बंदखणीक घातलेले. कित्याक लागून? ते क्रिस्तांव म्हणून. तो गेलो आनी दियोक्लेश म्हणटा पळय तो पादशाह आसलेलो. ताणें ताका सांगलें ताका मारूं नाका, ताका सोडात. ताणें ताचें आयकलें. कित्याक जेजूच्या नांवान ताणें ताका सांगलें म्हणून अशें ताका सुटका मेळ्ळी. तिगां चेडवां बरीं व्हडल्या घरांतलीं, पूण पांय कांयच नासलेलें. सगळें ताचें गेल्लें. पयशे नासले तांकां काजार करपाक. आनी त्या काळार ही देवान भुरगीं बरीं दिसतालीं. तांकां बेशा म्हणून ह्या धंद्यांत घालूंक सोदतालीं. हें ताणें आयकलें. म्हणून 3 पोटल्यो केल्यो भांगराच्यो म्हणजे पयशांच्यो आनी तांच्या घरांत मोदयांनी उडयल्यो. आनी बरी पांय ती मेळ्ळ्यो आनी पांय ताका काजार केली. म्हणून हे भाशेन तो ही देव दितालो म्हणून मागीर प्रत्येक जाग्याचेर अशें घडोवंक लागलें. तो मेल्या उपरांत कितें करूंक लागली? आयज सोनी 5 वेळ माय पाय बऱ्या भुरग्यांक बरी देणी दिताली, वायट भुरग्यांक कोणसो दिताली. आनी हें आजुनूय आसा थंयसर ही परंपरा थोड्या थोड्या देशांनी थंयसर युरोपाच्या, ऑस्ट्रिया. पूण मागीर कितें जालें? मागीर सगळ्या भुरग्यांक सांता क्लॉज रातचो येवन गिफ्ट दिता म्हणून ही परंपरा स्टार्ट जाली. आनी आयज काल तुमी सगळीं जाणां जाणा सांता क्लॉज म्हणजे क्रिसमस. आनी क्रिसमसाक बरे बरे गिफ्ट्स आमकां मेळटात. तशें जाल्लें आसा. आतां कितें जालें? हो मेल्या उपरांत ताका म्हणलें तूं मायरा म्हणटा पळय थंयसर पुरलो. पूण 1063 वर्सां थोडे तारवटी आसलेले पळय ताणें ताची कूड उस्तली आनी ती कूड हाडून बारी दवरली. कित्याक तो बारीचो आसलो. बारी म्हणजे इटालियाच्या सिसिलिया म्हणटा पळय त्या भागांतलो. थिचोच दवरली आनी थिचोच ती आजुनूय आसा. पूण थिचोच आनी एक परंपरा स्टार्ट जाली. आयच्या दिसा सकाळी सावन बोटींनी हे सगळे लोक भायर वताले आनी सांगे ते परततना वाती ही भशेन पेटोवन ह्यो सगळी बोटी कांतार करीत ती परतून येताली. ही परंपरा आजुनूय थंयसर चालू आसा. सांता क्लॉज निकलस पळयात कितें कितें जाता पळय तें. म्हणून भावनो आयज आमी हांगसर थंगेताना कशें भशेन घेतल्या. एक तुमी सगल्यांनी विसरो नासतना केन्नाच विसरो नाका. हांव सांगता तुमकां आनी हांव हुकूमय दिता तुमकां 5 मिनट न्हिदच्या आदीं जेजूच्या एकवटान रावात. आनी तुमकां ही सुचना दिता
की कोंत घ्या. तुमचे कोंत घेतले की ना प्रत्येक मणी आसा पळय वो मणी घेतना सुस्कार घ्या. जेजू मागीर दुसरो जेजू म्हणजे कितें जाता जेजूचें नांव घेतलें की ना आमी जेजूक आजीर जावंक लागतले. तो आमचे भितर आसा, आमच्या सुस्कारांत आसा. सगळे सुस्कारांत आमी ताचेर दवरया. ताचेर दवरले सगळे पुसून काडटा आनी दुसऱ्या सुस्कारान आपलें जिवीत आपलें बरेपण आमचें सगळें भरून काडटा. पांयची बरो सादी तकलेली हे भशेन आमकां साऊक भलायकी भाव जातली. कुडीची मनाची पत्न्याची आमी सारकी बरी जातली. काळजांतान आमी जिवंक लागतली. हे काबाल जाता म्हणसर 5 मिनट की 10 मिनट लागले. पूण हो वेळ तुमी जो जेजू बरोबर सारकेल्यार तो एक एकदम बरो वेळ. एक पाटी सोय जाली की ना तुमकां मागीर तुमी केन्नाच सोडचे ना. आनी हातूंत मागीर सगळें बरेपण आहा आमकां. देव सगळें बरेपण करूंक सोदता. आयज पळय तो आमकां सांगता उजवण बी येता सगळें सारकें येतलें जातलें. कित्याक म्हणून तुमी इतली भेवकडी जाल्ली बेजूड जाल्लीं आसा. हांव तुमचे बसत वावुरता न्हय. पळयात दुसऱ्या वाचपणान कितें सांगलें हांव तुमच्या फाटल्यान येता. एक फुड्यान सांडलो बापायक सकयच्या बापायक नाका. तो आमचो सगळ्यांचो बरोबर आमी कित्याक दिना ताका. हे भशेन तो रातची आमी 5 मिनट करीत रातभर मागीर जेजू आमकां खाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठली पोत्तून करात. आनी हो वेळ जो आमी देवा बरोबर सादता मागण्यांतल्यान तो सारको खोलायचो. वयल्या वयर न्ही मागणी म्हणटा आमी पूण मागणी वयल्या वयर म्हणटा. हे भाशेन केलें की ना सारकी भितरल्यान सावन आमी भितर जातल्या आनी गोठायन आमचें जिवीत जातलें. आनी आयज काल ही आमकां गोठाय जाय. आयज काल सगळें बरें ना संवसारांत वायट जायत वता. आनी क्रिस्तांवां आमी बरीं म्हणून आमकां आनीकूय पिडापीड दिता. तो आमी भिवची ना कित्याक जेजूकूच तें सगळें पडटा. पळय पावल सगळे क्रिस्तांव काडून उडयतालो. बोणकुडीन घालता मारतालो आनी जीवशी मारून उडयतालो. तेन्ना जेजू ताका मेवलो. ताणें ताका म्हणलें कित्याक करता रे तुमी. ना सायब लागलो. मागीर 3 मिनट सावन ताचे दोळे धांपले. 3 दीस मागीर ताणें मागण्यांत रावलो आनी मागीर ताका बावतिस्म दिलो. जेजूच्या एकवटांत तो जिवंक लागलो. आनी 3 दिसान जेजू पासत हांव मरो पर्यंत तयार आसा म्हणून ताणें फटगोटलें आनी ते भशेन तो मेलो. भिवचें ना. तर हें पयलें तुमकां सांगलां तें तुमी करीत रावा. 5 मिनट रातची कोंत घेवन प्रत्येक मनीचेर जेजू तुमकां घेवन सारकें म्हणटलो करनाका आसूं दी तूं चड थकलेलो आसा ना. तेन्ना आमी वदीक रावंक जाय. आनी ही बरी सोय करून काड. सकाळीं उठली पोत्तून 5 मिनट बस. बाकीचे मागीर तेंची मागणी म्हणून आमकां मागीर ताण घेतली आनी बरे भशेन म्हणटाले हांव आनी आमचें जिवीत बरें जावंक लागतलें. आमी गॅरंटी दितले. हें पयलें काम आसा. दुसरें म्हणजे आमी कोन्यो करता त्यो आमी न्हय जेजून आमचें सगळें करूंक जाय. कितें उलोवप वो करप तें जेजू सगळें करून दिलें. तेन्नाच की तें फळदायी जालें. कित्याक लागून म्हजें सगळें रिगून राव आनी हांवूय तुमचें सगळें रिगून राव. जसो एक फांटो दाट वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्या आपणाचेच वस्तू की फळां दिवंक जायना तशेंच तुमी म्हजें सगळें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जाय. हांव तुमचें सगळें तुमी म्हजें सगळें सुभाव फळां तुमी दितले हें ताणें सांगलें. ही ताची उतरां आमी पाळल्या. तिसरें म्हणजे भोंवतणा भितरल्यान आमच्या बापा नमान मरे उडीत रावात. कितें जालें की ना तें म्हणटाना सगळ्यांना गाजर रावले. सायबीण मागीर आमचे पासून मागतली विनंती करतली आनी जेजूच्या एकवटान आमकां दवरतली. आनी तेच भशेन सगळो वत आमी जेजूच्या एकवटान जियेतले. हांव तुमचे पासून मागतां. हांव सदांच मागतां तुमचें जिवीत वदीक आनी वदीक जेजूच्या एकवटान तुमी जिवोवच्या. बाकीचें सगळें थारार येतलें. बाकीचें सगळें तो हाडटलो. सगळीं जाणां आतां अशें वडील दर्या परतून आमी दवरलेले आसले. आतां फकत सुस्कारान ताका हाजेर जावया. तो म्हजे कुडीक मनांत तोडल्यान आसा. सारकी खोलायन म्हजें सगळें आसा आनी म्हजें सगळें आसा तितलें जेजू सगळें हांव भायर काडून ताचेर दवरतलो. जेजू जेजू जेजू.
हे भाशेन ताका एकवटून जियेतना तशेंच थोडे दाखोवन आमच्या बाप साहेबा कडेन पळोवया कशे भशेन तो आमकां एक नमुनो जाल्लो आसा. बाप साहेब जावन सोगल्या दिसाचे दिसपटे तो इतलें उलयता करता बरो ना तो 80 वर्सां आनी सुबेज ताका आसा. पूण पळयात कशे भशेन तो जियेता जेजूच्या एकवटान ताचे पासून आमी मागया. आनी हेरांय दिसपाक आनी दुसरे जे आमचे अधिकारी आसात अध्यात्मी तांचे पासून मागया. देवान तांकां अधिकारी उदीक एकूच पे करून ते बरे नमुने जावन निकलसा भशेन दुसऱ्यांक पावोवंक आनी बरें पळोवन दाखोवंक मागया. सगळ्या कुटुंबाक पासून आमचे कुटुंब आयज काल सारकें ना, आमी बरोबर ना, देवाचारान दुस्पूट घातिल्ली आसा. आमची चिंतन भावना एकामेकाचे जेजूच्या सगळें धरून एकुणी तुमकां सुटका शांती घोटाय आनी एकवट मेळो. कित्याक एक कुटूंब जावन आसा एक इगोज मागूच जेजूची कूड आनी ही घोट जावंक जाय. जेजू आमच्या सगळ्या भाव भयणांक जी खूब कश्ट घेतात बरे भशेन जियेना ताका सगळ्यांक तूं मदत कर. आनी जी कोण बरे भशेन जियेता ताका आनीकूय खूब भेट कर. मागीर आमच्या सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक पासून आयज काल सोंपेनूय आमी जाणा कशे भशेन ते जियेतात, कसलीं आव्हानां तांकां आसा. आनी घरांत येवन मागीर ती एकदम बेजूड आसता. कितें म्हणपाक कितें करपाक तें आमकां खूब बरें समजना. आमकां सगळ्यांक आनी तांकां चड करून देवाचो पवित्र आत्मो मागया. आनी तांकां त्याच्याच अनुभवांतल्यान जेजून तांकां दिशा दिवची. कितें म्हणून जेजू तांचें सगळें करूंक सोदता तें तांचें सगळें घडोवन आमच्या सरकारी ह्या सगळ्या मंत्री आनी आमदारां पासून मागया. आमी जाणो कशे भशेन ते जिवीत जियेतात. आमकां कंटाळो आयिल्लो आसा पूण आमीच ताका निवडल्या न्ही, आमचेच ते. आनी हे भशेन तेच न्हय आमी तेच भशेन जियेता. तर आमी तांचे पासून मागतना सगळ्या लोकांक पासून मागया आमी बरीं मनशां जावच्या. नाजाल्यार बरेपण आमचे मदें नाच अशें दिसता आमकां. कितलीं जाणां अनाथ आसात, विधवा आसा, कितलीं जाणां रस्त्यार पडलेलीं आसा, पांय मायतना सोडलेलीं आसा. ह्या सगळ्या पासून मागया. मागया सगळ्या मोटवाच्या पासून. तांणी सगळें सोडून मोठान गेल्लीं आसात तीं मागतात, ती आपलें जिवीत सांगतात तांकां अदीक घोटाय दिवच्या. कित्याक तांच्या मागण्यांतल्यान आमकां सगळ्यांक जाणांक घोटाय मेळटा. कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजू कुडींत जियेता. जेजू आनी हेरां आमची मागणी आसा तितलीय आमी तुका आतां ओपून दिता. तुमची खाजगी मागणी बाबा फ्रांसिसाच्या सगळ्यांक घेयात आनी तो आमचे पासून विनंती करून तुमी सगळ्यांक आमकां भाव करता. सर्वेचे बापा, ही सगळी मागणी आमची तूं आदी फुडेंच जाणाय, पूण तरी पूण आमी ती तुजे सगळ्यांक दवरलेली आसा. ते आमकां सगळी फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. C37, page 40. Shakubi Goya. Papa,
म्हजे पयलीं आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोपूत घालता बाबा बापाक मानता तुजी जावन म्हाका दयाळ बाबा खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटवणी वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुळटीन तूं आमकां आदार दी जय क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं म्हणून भावनो सुखी तुमची देसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरी ती देसां आसा ती मनांत दवर तुमचे मदें कोण बरी ना हॉस्पिटलांत आसा जे आमकां खूब मदत करतात तांकां आमी बी वाचता हे सुखी देसां आमच्या मनांत दवरया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची खाण जावं बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर बुद्धीधर आनी शासनाच्या देवा सोर कल्याण सोर तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे बुडविले येवजण पूर्ण केले आनी शासनीक तारणेचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे वैभवेचें किर्तन आमी निरंतर गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश मरण सोंसुप्याच्या आदी जेजून उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुबेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बाबा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुबेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान शासनीक कोरोनाचें रगत पातकांचे भोगसण मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त तुमच्या पासत तें वरवतलें हे म्हजे उलासाक करात आवडताचो गूट बरगुटया तुझ्या पुढचा आणि बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेन आमकां सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा फिलीप नेरी आमच्या कवळी बाबा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरलेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची कटणूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे बोडचणीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर ह्या वेळार आमची जी भावा भयणां मेलिल्लीं आसात कितलीं जाणां हांगसर येतालीं तांकां येवंक जायना कित्याक तीं आतां देवासोशी गेल्लीं आसा तांचे पासत आमी मागया
देवान तांकां सगळेचे सूख फावो केलें पळोवन आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पुती बागेवन झुजे बागेवन दवरून तें सर्व केलें तुका मांडवलें तें सगळ्या भक्तां बरोबर बागेन फार्शीच्या बरोबर बागेन निक्लसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या कोणान सुरबुद्धीदार बाबा सग वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक खरी आमी देवाची भुरगीं आनी ताका लागून आमी आमच्या बापा म्हणटा जेजूच्या बापा म्हणिना आमचो बाप तो कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान जियेता आनी जेजू आमचें सगळें आसा तो आमचें सगळें बापाक उलोवंक मागता आमची सगळीं इंतेसां काळजांत धरून आतां आमी जेजू सगळें पवित्र आत्म्यान म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें नांव आसा तुजी खोशी सगळ्यांत जाता तुजी संस्कारांत जाता आमचो हॉस्पिटल कलायसा सांगताली आनी आमी आमचे चुकलेल्या वचून तुजेच आमची प्रार्थना बोगोस आनी आमी करून दिनाका पूण सर्वेस्परान सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी सतीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंडान जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन वतरेकता तर आमकां तुज्यो उदार काकुती सोर पालकांतली सुख्यांचो आघातांतली वाटाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पालकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचें दिश्ट काड आनी तुजे खोशे परवडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक जे तुजी शांती सोनकाव तुमचें सोबें आसूं म्हणून भावनो जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका एकवटोन ताची शांती आमी दुसऱ्यांक वांटया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक वयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून म्हणजे जेजू पवित्र संस्कारांत तुजो हाजीर आसा म्हणून हांव सोद मागता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेव कामाचें येता ह्या वेळार तुजे भोवमणीक मास सोडून म्हज्यान शेवंक जाय देखून अदमीकपणान तुमी म्हज्या काळजांत येवून मागता म्हज्या काळजांतूच असलेले पुण्य हांव तुका बेग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोशिलो कडसून म्हाका केलीच दिवं नाका आमीन Page number 47, आमचे मोठ्या कोणाक D1. आमचे मोठ्या
आमचे दोळे धांपून जेजू आमचे काळ जाता आसा केन्ना व्हडलें बाब देव आमचे भितर जियेता ताका एकवटून ताका चिपकून रावया. काल सांगतां तुजे भाशेन घेवन फ्रांसिशेवरान आपलें जिवीत सगळ्यांच जेजूक सोडून दिलें त्याच उतरांनी आमी सोडून दिल्या. म्हज्या प्रार्थनाक घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दिता कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणांत आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायन मोल करूंक आनी सुर्गीच्या देण्यांक लोक दिवंक आमकां शिकय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. मातसो बसा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयिल्ले तितल्यांकूय पूण खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा ह्या एक जाणी आमकां मदत केल्ली आसा. पयले सुवातेर रेन्झेल आनी एल्वीस आयज हो सावंड ताणें आमचो मांडलेलो आसा. गेले फावटी नासलेलो आनी आमकां कितली आडखळ जाल्ली. हांव व्हडल्यान बोवा मारतालो आमचो
समजतालो की शेवट पर्यंत सगळे जाण आयकता म्हणून पूण कोणाक आयकूंक जायना जाल्यार कित्याक हातूनच तो सावंड आसलेलो भायरूच सरोन नासलेलो हें अशें घडटा ताका लागून आयज ते आयल्या आनी सदांच येता ताका देव बरें करूं म्हणटा पूण हे सेवा धर्मांत मांडावळ करपाक आनी गायन करपाक आमचे बाय फाबियोला गोरकार येतात ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगसर बाकीची वेवस्था करतात आमचो संगिस्तांव आलेस आनी मेरी तो म्हणून तूं आदल्या दिसा येता आनी ती हांगसर पळय वावरतात ती म्हणून तूं साफ करून दिता ते सकाळीं सकाळीं येता मागीर हांगसर ती दोगांय जाणां साफ करून सगळें मांडवळ करतात ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा पूण ह्या सगळ्या जाणांक आख्ख्या संवसाराक मेळटा ते फकत ह्या मिडियाक लागून रोहिणी आनी तिची धूव हांगसर हें वो वावर करता दिसता दिसपटे आनी आख्ख्या संवसाराक म्हणलें तूं लोक आमचो मिसांग मांडो घेतात आनी आमी हेरूय वस्तूंनी तर तुमी सगळीं जाणां हें मनांत दवरात की तुमच्यान यूट्यूबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या चॅनलाचेर सगळीं आमची मिसांग पळोवंक जाता पूण सेंट फ्रांसीस झेवियर.com www.stfrancisxavier.com ते आमची वेबसायट तेंच नांव आसा आनी थंयसर आनीक वस्तू तुमकां मेळटा खूब दिसभर तुमच्यान पळोवंक जाता थंयसर खूब वस्तू आहा आमी घालीत आहा थंयसर आनी आनीकूय घालतले हांव जावं सकाळची मागणी वरेसां मागीर पवित्र भोजन तेज प्रवचनां हे भाशेन आनी इंटरव्यूज आमी खूब इंटरव्यूज घेतलेले आसा आनी तुमी सगळीं जाणां हांगसर येतात तुमी इंटरव्यूज दिवंक जाय म्हणजे तुमचो अनुभव आनी तुमी कित्याक हांगसर येतात थोडक्यान एकूच मिनट चडगत लोक आयकोचो ना पूण हें सगळें यूट्यूबार तुमच्यान पळोवंक जाता लोक येता आनी पळयतात थंयसर आमी दुसऱ्या जाग्यार घालताले हांव नोव्हेंबराच्या दिसांनी तुमचे इंटरव्यूज थोडे आमी तितूर घातलेले मागीर लोक म्हणटा म्हाकाय दिवंक जाय म्हजोय अनुभव घेवन फ्रांसिसाचो आनी जेजूस सांगूंक जाय सांगात कित्याक तुमकां तोंड दिलें आसा अनुभव आसात ते सांगात ते बाय हांगसर ते घेतले तुमचो इंटरव्यू ओके एका मिनटाक चड बरयलें नाका हें करात आनी सगळीं जाणां आमचें चॅनल पळय आसा मातशें सबस्क्रायब करात सबस्क्रायब म्हणजे पयशे दिवपाचे न्हय ते सबस्क्रायब करीत जाल्यार आमचो नंबर मातसो आंकडो व्हड जातलो आनी ते मागीर आमकां बऱ्याक पडटलें कित्याक ते हे पळय आसात ते आमकां मागीर आनी फस्ट प्रेफरन्स दितले आनी आमचे फुडें वचूंक जातले म्हणजे हे देवाच्या कामा पासून आमचे पासून न्हय आमी गेल्या की हे सगळीं बाकीचे दुसरी करतली ते भाशेन पूण हें धरूंक जाय आमी बरे भशेन बडबडणी जाता आख्ख्या संवसाराक आनी आख्ख्या संवसाराक आमचो गोंयचो लोक आसा आनी हेरूय आतां पळोवंक लागलेले आसा पूण गोंयकार सगळीं जाणां पळयतात आतां बरें मिसाक वतात आनी परतून येतात आनी आमचे मीस दुसरें कितें आयकतात तर ते मातशें करात आं सगळ्या जाणांक सांगात हे चॅनलाचेर वचत म्हणून आनी ते भशेन ताकाय फायदो मेळटलो आनीकूय हांगसर आमकां मदत करतात सगळी वेवस्थाच न्हय हे सगळें करून काडलेलें आसा आनी फुडें आमची प्रगती सांगताय पळय आतां ती सायडीन आसात तांकां पांखे ना म्हाका खूब जाणांनी सांगलें पांखे दितात म्हणून पूण आजून ते म्हाका मेळोंक ना मातशें तुमच्या लागीं जाता जाल्यार बरे पांखे हाडया सायडीन घालया आनी सायडीनूय हांगसर घातल्यार बरें पडटलें मातशें वारें तुमकां मेळटलें आनी भशेन आमच्यान करूंक जाता तुमी म्हाका मेळत कोणाक दिवंक जाय असली मदत जाल्यार म्हाका मेळत तें करूंक जाय म्हाका हांगसर एक बरी काल्स जाय ही धाकटुली काल्स आहा अशी व्हडली काल्स हाडून तेतूंतल्यान मदत करूंक जाता जाल्यार करात म्हणल्यार ते भशेन आनी एक आमी सुरू केल्लें आसा दरवेळा हांगसर आमचे जाल्या म्हणटा मीस आमी आतां आदीं समोसा दिताले कित्याक हांगसर आयिल्लीं आसात पयसतान खूब फावटी तुमी जेवंक नाका म्हणल्यार ब्रेकफास्ट घेवन नासतना येतात घरा वयताना मागीर चड वेळ जाता न्हू पूण म्हज्या मनांत अशें आयलें दुसऱ्यांनी म्हाका सुचयलें बाबा कितें दिल्यार बरें नाका आमी पयलें समोसा ते तेलकट आसतात न्हय पाव बरो पाव म्हणजे तुमच्या हांगसर खावंक जाता घरा व्हरोंक जाता दुसऱ्यांक दिवंक जाता हांगसर बेजार केल्ले पाव एके वटी तर ताका लागून तुमच्यान हें म्हणलें
आमी च्या हाडटाले च्यायेचें तितून सगळें सत्यान आसता सगळें पोडटा तें जाता कोणाचेर वत्ता ताका लागून आमी म्हणलें ते ड्रिंक्स दिल्यार बरें कोल्ड ड्रिंक काटल्यान हें आमकां म्हणलें हितून आमकां 3,000 लागतात हें सगळें एक्सपेंडिचर तुमकां तर जाय जाल्यार प्रत्येकान आमकां एक मदत करूंक जाता इफ यू वॉन्ट टू गीव अ कंट्रिब्युशन त्या घराचे पासून नाजाल्यार आमी सेकेंड कलेक्शन घेवया तें करून मागीर आमच्यान गोळा करून दवरूंक जाता ते पयशे त्या पासून ते कलेक्शन म्हणलें तूं वेगळें पूण ह्या पासून आमच्या फायद्या पासून नाजाल्यार कोणें आजून दिवंक ना तितूच फाटीं दिल्ले मागीर दिवंकूच ना ते पासून आनी एकल्या आमच्या भावान सांगला कोण दिना जाल्यार हांव दिता पूण तें करचें आसतना आमी सगळीं सांगात करूंक जाता न्ही ते भशेन बरोबर आदले क्रिस्तांव कम्युनिटी ते भशेन करताली सगळें गोळा करताले आनी मागीर बरोबर वांटताली ते भशेन करूं आतां नोयनान फेस्ताची आमची जाल्लेली आसा देवान खरेपणी आमकां भरपूर मदत केल्ली आसा हांव सगळें मागण्यांत रावतालो आनी हे सगळें नोय हांवें मागण्यांत दवरलेलें आसा तुमी जाणात आतां 2017 पासून हांव रेंतोर आसा पूण हांवें हें पवित्र बजोवन स्टार्ट केल्ली लोकां पासून मागच्या तेन्ना म्हूण हांवें तें तितलें सिस्टमॅटीक नासलेलें थोडीं जाणां करतालीं येवन पूण आतां ह्या वर्सा सहभागिलेपणाक लागून आनी प्रत्येक फिरगोजीक विनंती केली तुमी धाडात म्हणून आतां खूब जाणां येवंक सोदतात म्हणटच हे भाशेन आमच्यान बरी करूंक जाता फुडें पूण ह्या वर्सा तुमकां सांगता आजून पर्यंत म्हाका कोणें रिपोर्ट करूंक ना कोण मेलोलो आसा म्हणून तिसरे नाल्यार पयले दिसा लोक कोण ना कोण मरताले हो जोखमी जातालो इतलो जोखमी जातालो हांवें एक फावटी वचून एक बायल मरताली तिसरेर म्हाका रोखडेंच आपयलें तिणें न्हय तुमच्या घरच्यांनी हांव गेलो आनी तिका बेसांव दिली मरताली सायबाक लागून ती आतां जिल्ली आसा आनी ती म्हणटा सायबाक लागून पूण आमी हे मागणी करूंक लागलेले आसा कित्याक सगलो लोक जो माटवांत येता तांकां देवान बरी सावर पडत दिवच्या भगवन फ्रांसिसाच्या मागण्यांतल्यान आनी आमचें जिवीत उदीक खोलायन जिवोवच्या वयल्या वयली कितलीं वर्सां जालीं आतां खोलायन आमचें जिवीत जिवूंक जाय त्या पासून आमी मागताले हांव 5 सकाळच्या हांव स्टार्ट करतालो 6 मागीर दुसरी येताली 2 वरां सगळ्यांनी मागणी केल्लें आसा तिचो आनी ताका लागून सगळें बरें जाल्लेलें आसा तरी पूण खूब वस्तू म्हाका आनी करूंक जाय बरे भाशेन त्यो हांव करतलो आमी त्योसूय घेवंक जाय आमी आतां पवित्र भोजन घेतिल्लें आसा 2 दीस सकाळींच्यान सांजे पर्यंत लोक येवन त्योस करूंक जाय तिजो बरो गोटो आमचो म्हज्या मनांत हा की आमी फुडाराक हे भशेन त्योस तिजो करचो आनी हे भशेन त्योस पवित्र भोजन आनी मिसां हे भशेन आध्यात्मीक आमची जिवीत बरे भशेन चालूंक जाय बाकीचे सगळे थारात जातले हांव तुमकां एक म्हजे अनुभव सांगता हांव अमेरिकाक गेल्लो तिचो एकूच दात येतालो सदांच खालतेपणी मागणी करतालो आनी कसलीय तर मदत जाय जाल्यार तो रोखडोच करतालो सगळ्यांना मागीर म्हाका गोंयांत येवन घालून तो म्हणलो फादर हांव तुका मदत करता अशें सगळें हांव पुस्तकां हांव गोंयांत धाडटा पूण मागीर ताची म्हाका वळख जाली तो आपले सगळें विकून अमेरिकाक गेलो ताका B.Com ताणें केली थंयसर गेल्या उपरांत थंयसर म्हणून जातो सगळे पयशे दिवन कोण नाहलो ताचो तो गेलो आनी एका आमच्या फादरीक म्हणूंक लागलो फादर हांव अशें काम करता साकिस्तान कसलेंय काम दी तूं म्हाका हांव करता आनी सुटसुदायेन सगळें काम करून सारको पोट्टू जाल्लो सगळे जाणां आहलो आनी फादराक एकदम बरें लागतालें पयशे केन्ना आहलो तूं म्हाका फकत आसलो दी आमचो बिराड दी आनी तिचो तो सगळें काम करून सगळे लोकांक पर्यंत वखतालो आनी लोक ताका बरे भशेन लेखतालो मागीर ताणें सांगलें फादर आतां हांव हें सगळें काम करता पूण म्हाका थोडीं वरां भायर वचून काम करून दिशी म्हळ्यार तूं चवकशेन वच ह्या वेळार वता कित्याक आमकां काम कांय आसना अर्दो दीस तो काम करतालो एके जाग्यार ताणें काम केलें दुसऱ्या जाग्यार केलें आनी हिजो केलें हे भशेन ताणें पयशे एकठांय केले आनी फादर म्हणूंक लागलो तूं म्हाका एक मदत कर कित्याक आमची कॉलेजी आसा ती युनिवर्सिटीज आसा मागीर तो म्हणूंक लागलो म्हाका एक स्कॉलरशीप दिशी तूं म्हाका MBA करूंक जाय फादरान सांगलें वय ताका रोखडीच MBA करून मेवलें ताणें MBA केली मागीर तो म्हणूंक लागलो फादर
बिलियनर तो पूण सादो एकदम सादेपणान जियेता सगळो मदत करतलो खालते काय ना इतले पयशे आसात न्हेसप पर्यंत सादें ताचें आनी सदांच बरे भशेन दुसऱ्यांक मदत करता हे भशेन देवान ताका बरो वयर काडलो आसा पूण सुडसुडाय आळशीपणान न्हय देवान दिलेलें आसा म्हणून आपूण वगडायता बरें खाता पियेता जेवता दुसऱ्यांक उपकार करना ना दुसऱ्यांचो प्रॉब्लम्स करीत आसा हे भशेन वडील म्हणून खूब जाणां आसात आमची खूब जाणांनी तो आमचो पळय हे केल्लो माटोव केल्लो स्टेज केल्ली ताणें न्हय तेच भशेन तेतूस 1 लाखाची फुलां ताणें दिल्लीं आसा इतलो पयसो खर्चिल्लो आसा काय बरो दिसतालो माटोव पूण बेश्टोच जाणना तो ताणें आपलो खर्च घातलेलो आसा ताचेर आनी कितल्याचशे जाणांनी खूब मदत केल्ली आसा तरेतरेची आनी तुमी करतले म्हणून म्हाका खात्री आसा हांव एक सांगता तुमकां जितलें देवान तुमकां दिलें आसा तें परतून देवाक दिशात तें आनीकूय वाडटलें एकलो म्हाका चेडो सांगूंक लागलो फादर ही एक वचा हांव सदांच जेजून सांगलां ते प्रमाणे दावे हातीन उजव्या हातान केला ते मनांत धरूंक फावना हांव काडटा आनी दिता म्हाका हे सायडीन देव इतलें दिता परतून आनता परतून देव दिता हें कशें पडटा तें हांवच म्हाका म्हणटा पूण हें खरें जाता भियेनाकात भयणीन भावना जितले आमी देवा सोडून जियेता तो खूब दादोसकार घालतलो भियेनाकात पूण सदांच हांवें सांगलां ते प्रमाणे केन्नाच विसरूंक ना आतां 12 वर्सां जालीं म्हाका हांगसर हांव 12 वर्सां तुमकां सांगता आतां लोक मातशें आयकूंक लागला पूण आजून पाळ्ळी ना तुमी पाळशात तर तुमकां बरी सावड भलायकी मेळटली तुमी यश तुमकां मेळटलें तुमची सारकी फेलीच जातलें पूण हे भाशेन खालतेकायेन आमचें जिवीत सांगता सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं सपरिवार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सगळीं जाणां म्हज्या उपरांत म्हणात कित्याक सगळ्यांनी हे मागणी म्हणून शिकोवंक जाय आजून आमी शिकोवंक ना पूण शिकया Bagion Francis Xaviera जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गात मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक देवनासता आनी आतां आमचेच पासून तुजी विनोती मागता जमतल्यान आपण जाय ते बांदून फांसे करून मागचे तुजे पासून देवा पासून आमचे ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पवय म्हूण मागता आनी सोपटा पासून तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळे बापाक वाखाणटा आमेन Sound from Yeah.
म्हजी सुचना आयका ही सगळी हे सायडीन आहा ती बसात आनी जाका हांगसर मिसां दिवंक जाय तांच्यान घेवंक जाता